मोगाच्या भावान भयणो, आमी एक चायनीज प्रवाद आयकले आसतली. डू नॉट हॅव ईच फूट ऑन अ डिफरंट बोट. आमचे दोनूय पांय दुसऱ्या दुसऱ्या ओड्यांचेर आसूंक फावना. स्टँडींग ऑन टू बोट्स हें जावन आसा मोगाच्या भावान. ह्या दिसांनी आमी पळयत जाल्यार आयच्या काळार एक ट्रेंड कशें जालां. लोकां मदें डबल स्टँडर्ड कशे आसात आनी आमी हें आमचे घोडे समाजांत पळयता वो आमचे फॅमिलींतूय पळयता. कसले परिस्थिती प्रमाणे एक इश्ट देखून दुसऱ्या आपल्या लागिल्ल्या इश्टाक सोडून दिता. ओ आपल्या कितें बरें जाता ते प्रमाणे घोव बायलां मदें जायतीं लग्न मोडणी जातात. वो बिजनसमॅन देखून जे बिजनस पार्टनर आसात ते सिक्रेटली दुसऱ्या कंपनी कडेन डील करतात वा कॉन्ट्रॅक्ट घेतात. कितें बरें दिसता थंय वयतात. डबल स्टँडर्ड आमी दवरतात आनी असले जायते उदाहरण आमकां आमच्या समाजांत मेळटात. आनी हेंच मोगाच्या भावान भयणो, आयज जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगूंक सोदता. आमी जाता ते भाशेन कितें सोत तें ताकाच आमी वय म्हणूंक गरजेचें. जेजू म्हणटा, हीं उतरां म्हणटा न्हू आमकां, तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी. होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. जें कितें ओगणें येता तें वायटवया कडल्यान येता. आमी हाकाच लागून न्हू जेजू आमकां आपणाचेर भर घालूंक रावता, आपणाचेर भावार्थ वा आपणाचेर विश्वास दवरूंक रावता. तेन्नाच मोगाच्या भावान भयणो, आमी स्वताची गोंय जातले. आमी स्वत कितें तें परगटूंक पावतले. आनी हेंच जेजूक जाय. दर एक क्रिस्ताच्या पाटलादाराचें काम जावन आसा हेंच, स्वताकूच गोवाय दिवंक. वय जाल्यार वय म्हणप, ना जाल्यार ना म्हणप. आमी दोन स्टँडर्ड घेवन रावंक शिरी पडना. हेंच आज जेजू आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां सांगूंक सोदता. आमी देवाक वय म्हणूंक जाता ते भशेन देवाक वय म्हणूंक जाय आनी सैतानाक ना म्हणूंक जाय. देवाच्या राज्याक आमी वय म्हणूंक जाय आनी संवसाराच्या वाटांक आमी ना म्हणूंक जाय. आमच्या जिवितांत न्हू जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना आमी अशीं हालतात. आमी देवाचेर विश्वास दवरचे खातीर आमी संवसारीक वस्तूंचेर विश्वास दवरलेलो आसा. आमी देवाचेर विश्वास दवरचे खातीर ते फावटी आमी सैतानाच्या वाटेक पडलेले आसात आनी पातकांत पडलेले आसात. आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करून पळया. आमी जेन्ना आमच्या जिवितांत कसली परिस्थिती येता, देवाचेर आमचो भावार्थ दवरलेलो आसा काय वो आमी कॉम्प्रमायज करतात. आमी म्हणटात की देवाचेर विश्वास दवरचे खातीर आमी आमचें आख्खें ध्यान मन दुसऱ्याचेर घातलां काय, होच प्रश्न आमी आमकां करुया. आनी असले परिस्थितीन पडटा आसतना तेन्ना आमी देवा लागीं करपा मागुया. आमकां तेंच बळ आनी शक्ती दी म्हूण आमी आमचो आख्खो भावार्थ, आमचो आख्खो विश्वास देवाचेरूच आदारून दवरूंक. कसलीय परिस्थिती आनी आमच्या जिवितांत खरें स्वताचें गोवाय जावंक आमी देवा लागीं आदार आनी बळ मागुया.